नमस्कार. आयच्या ब्रेकारात तुमकां सगळ्यांक येवकार. कालची डिमांड्स आनीक आयचो क्वेश्चन आवर आनी कॉलिंग अटेन्शन हाजेर भासाभास घेवन आमी तुमचे बरें येतात. म्हजे बरोबर आसात आमचे लौकीक बाब शिलकार आनी जोयल बाब अफन्सो. 3 म्हत्वाच्या विशयांचेर काल चर्चा जाली. मध्यान राती मेरेन असेंब्ली चल्ली. ते तिनूय म्हत्वाचे विशय म्हळ्यार ट्रान्सपोर्ट, पंचायत आनी इंडस्ट्रीज. त्याच बरोबर आज सकाळी ज्यो चर्चा जाल्यो त्यो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर जाली आनी त्याच बरोबर नॅशनल गेम्सांचेरय जाली. कोण कोणाक प्रायज मनी दिवपाचो आसा, व्हॉलंटियरांचो पेमेंट आसा, ताजेर जाली. सगळ्या विशयांचेर आमी जितलो वेळ आसा त्या वेळा भितर उलोवपाचो प्रयत्न करतात. लौकीक सुरवात करया पंचायती वेल्यान. कारण म्हाका दिसता पंचायतीचेर सगळे जाण पोटतिडकीन उलयले. जनरली पंचायत ह्या विशयाचेर इतली पोटतिडक भायर सरतना कमी दिसता. काल ती खूब दिसली. कितें जालें? प्रमोद, पंचायत हो कालच्या डिमांडाक आसलो. काल माविन गुदिनोचे जे सगळे डिपार्टमेंट्स आहा ते डिमांड्स असले. सो सगळे आमदार तेजे सगळे डिमांडाचे पंचायत, इंडस्ट्रीज, प्रोटोकॉल, ट्रान्सपोर्ट हेजे सगळ्यांचे उलयले. आनी तो इतले डिस्कशन इतले आमदार तेजेर चड टायम घेवन उलयले की रिप्लाय सोंपता म्हणटा एक्झॅक्ट 12 सुमार 1-2 मिनटां आसतना असेंब्ली सोंपल्या. त्या दिसा खातीर एडजन जालें. सो आनी पयलो हें फोकस चड उलोवप जालें ते पंचायत डिपार्टमेंटाचें. पंचायत डिपार्टमेंट सगळ्या खातीर इम्पॉर्टंट. कित्याक प्रमोद की लोकांक पयलें खंयचें सरकारी ऑफिस लागता तें आपली पंचायत आसता. पंचायत वा म्युनिसिपालिटी पूण हे पंचायतीन भितर कालच्या हितून डिमांडा पंचायतूच आसली. सो लोकांचें पयलें ऑफिस, सरकारी ऑफिस तांकां कितें कसलें कामां वयचें पडटा तें पंचायत आसता. आनी खुबशीं कामां थंय, इन्कम सर्टिफिकेट, खुबशीं कामां बारीक बारीक सगळीं जी तेंच्या तांकां ऑफिशियल हेका लागता ती सगळीं कामां चडशीं पंचायतीन जाता. सो तितूंतले खुबशे विशय आसले. आमदारांनी वेगळे वेगळे एरियेतले वेगळे वेगळे विशय हे केले. तितूंतल्यान पंचायत स्टाफांचो विशय काडलो आनी तेच स्टाफ लोकांक कशें पिट्टा तेवूय विशयले. खूब जाणांनी तेच स्टाफा खातीर बाबा 7 पे लावपाक जाय त्यो गजाली कडल्यान तेच स्टाफ मागीर ते लोकांक कशें पिट्टा, तेंच्यो एकेच जाग्यार ते कशे बसून रावले. कितलेशेच सरपंच जाले तरी स्टाफ थंय कसो बसून रावला तेवूय जाले. पंचायतीन स्टाफ टायमार येना वा केन्ना केन्ना येना पण ते ऑन रिकॉर्ड हेजेर प्रेजेंट आसता. ह्यो गजाली येयल्यो. कितल्योश्योच सर्विसीस खुबश्यो आहा त्यो ऑनलायन करपाच्यो. तेजेर मागीर रिप्लाय दिता आसतना काल मातशें रिप्लाय दितना आनी एक प्रॉब्लेम जालो की एक्चुअली कशें सगळे आमदार उलयले उपरांत मंत्री आसता तो कंप्लीट आपलो रिप्लाय वाचता वा सगळे उलोवन दाखयता आनी एंडाक सोंपोवच्या पयलीं मंत्री मागीर ताका क्रॉस क्वेश्चनिंग करता की आपलो हो विशय तुवें घेवना जाल्यार तुवें आत्तां स्टेटमेंट केला तेजेर आपलें अशें क्लॅरिफिकेशन येता. पूण कालच्या हितून मातशें अशें जालें की काल असेंब्ली लेट जाताली. खूब जाण बेगीन सोंपोवपाक सोदताले आनी तितून मदीं खूब क्रॉस टॉक जाले रिप्लाय दिता आसतना. खुबशे रिप्लाय मातशे डायरेक्शनलेस मदीं जाले. सो तितून हें करता आसतना 7 पेचे एश्युरन्स मंत्र्यान दिले. 7 पे स्टाफाक लावपाचे. मागीर 20 सर्विसीस तितून इन्कम सर्टिफिकेट वा अश्यो 20 सर्विसीस गोवा ऑनलायना वयल्यान ऑनलायन हाडपाचेर तेंच्यांनी हें केलें. GI फंडाचेर ते उलयले. मागीर एटेंडन्स जेका येना म्हटलें, एटेंडन्स नासता स्टाफाची थंय तेंच्यांनी म्हटलें की AI बेज एटेंडन्स करपाक सोदता म्हणून. मागीर ट्रान्सफरींचो जेन्ना विशय येयलो स्टाफांचो खूब जाणांनी मेन्शन केलें. एक आनी सेक्रेटरी कोण आहा तो 20 वर्सां एकेच जाग्यार. म्हणजे कितलेशेच सरपंच तेणी आपल्या टेन्युअरान पयले. सो तेन्ना माविनान एक विशय काडलो की जेन्ना आपूण ट्रान्सफर करपाक वयता तेन्ना चडशे MLAच आसतात त्या एरियेंतले जे फोन करून सांगतात ताका मातसो दवर तो मातसो जाय म्हणून. आनी त्या खातीर आपल्याक तेंचेर एक्शन म्हणजे तांकां ट्रान्सफर करून त्या जाग्यार दुसरो मनीस हाडपाक मेळना. आनी तेणी सांगलें आतां आपूण स्टार्ट करता तें करपाक पण मातशें तुमी सगळे आपल्याक फोन करपाचो बंद करा जर तुमच्या एरियेंतलो सेक्रेटरी ट्रान्सफर जाला. ह्यो सगल्यो तेणी पंचायत रिलेटेड गजालींचे एश्युरन्सा विशय जशे काडलेले तशे एश्युरन्सा दिले. जल हे सगळे इश्यूज अत्यंत म्हत्वाचे. कारण जशें लौकिकान सांगलें सामान्य मनशाचो पयलो संपर्क जो येता तो पंचायती कडेन येता. आतां स्टाफाच्या बाबतींत बरी इंट्रस्टिंग गजाल जाली. एक वटेच्यान तांचो पगार वाडयात ही मागणी आनी दुसरी वटेच्यान ते सारके काम करनात ही कंप्लेन. म्हळ्यार काम करनात तांचो पगार वाडोवप काय ते पगार वाडयल्यार सारकें काम करतले हें कुवाडें म्हाका अजून मेरेन सुटिल्लें ना. आजूय तो विशय आयलो मातसो. दुसरो प्रश्न आयलो की अल्टिमेटली जे सेक्रेटरी आसात म्हाका तर केन्ना केन्ना डावट मारपाक लागलो पंचायत सेक्रेटरी वा आमदारा परस पावरफूल काय म्हणून कालची चर्चा आयकतकीर. कारण आमदार सुद्दां चेंज जाता, पंचायत सेक्रेटरी चेंज जायनात. आनी इतलें की आमदार फोन करून सांगता की मिनिस्टर बाब पळय
तो आमगेलो तो जाय आमकां तागे ट्रान्सफर करनाका मागीर इतलो प्रचंड सारको आमदारी सारको असो धस्को घेतिल्ल्या भशेन तांचे विशीं उलयता. असेंब्ली येवन सांगतात की हो पंचायत सेक्रेटरी असो आनी तो पंचायत सेक्रेटरी तसो म्हणून. डोंट यू थिंक आतां तुजो अटेंडन्साचो प्रश्न आयलो, तोच स्टाफ अटेंडच जायना, येता आनी मागीर सायनी मारता, होय प्रश्न आयलो. थंय खंय फेशियल रिकॉग्निशन आशिल्ली अटेंडन्स सिस्टम घालतली, थंय बी हे कोणाचें तोंडां हाडून कोणाक चिकटयना जाल्यार पुरो असो म्हाका एक दुबाव मारता. आनी तिसरी म्हणटा ऑनलायन सर्विसी. ह्या तिनूय गजालीच्या म्हाका तुका दिसता सामान्य मनशाचे प्रश्न सुटपाक शकतले. कारण आमची सादी गजाल आसा, आमची बारीक बारीक कामां आसतात. ती बारीक बारीक कामां चड काचकिसावन आसतना जर जालीं जाल्यार मातशें आमकां बरें दिसतलें जिवाक. प्रमोद, पयलें म्हणल्यार द वे मोविन इज हँडल्ड इट एंटायर replies have been very good. I mean, despite so much of pressure and so much of issues which were put on by the ministers, tabled by the ministers, I mean, he has done a reasonably good job in a sense. Like point number one, when you are talking about pays increase in pays and all, he has very categorically said that it is not with him, it is with the finance department. So आपण proposal घालूंक शकता, but finally the उत्तर दिवपाक शकना. उत्तर दिवपाक शकना. हय. It is very much true. प्रमोद, एक असा गजाल की in the government department always if you see your pay is not proportionate to your performance. So आम्ही जेन्ना म्हणटा की ते परफॉर्मन्स करना आनी तांकां कशें there is no correlation in the government department. अशें जाल्यार खूब जाणांक अजून हेजेर पडचें नाशिल्लें, पे कमिशनाचेर येवचें नाशिल्लें. सो द फॅक्ट चड मेळटा म्हणटा. ना what I am saying is based on your performance, if you are saying तुगे that परफॉर्मन्स बरो आसा का वायट आसा हाजो आनी तुका खंयचे पे कमिशन लागता हाजो काय संबंध ना. in the government service it is never a case where there is a correlation. Now अप्रेजल ना म्हणटा. appraisal नाच असता. So when the members have said that it is unfair that they should be in on the 7th pay, 6th grade of the 7th pay commission, I mean it's a reasonable demand which they are putting. तांकां मातसो हें करचें न्हू. तूं म्हणटा ताजे बरोबर अप्रेजलय जाल्यार बरें म्हणून. Then if the panchayat minister is putting systems in place to see that the functioning of panchayats are streamlined and public delivery of services is happening, then I think there is nothing wrong with that. Like suppose for example he is introduced now what is called as delivery of service, online delivery of services. 20 services will be online, which is a very good service. But there is a whole lot of things which also has been put in place, like biometric attendance, like face recognition. Whether this will be completely centralized with a server connection where completely the panchayat minister will have, or his office will have a complete access to each and every panchayat, 180 odd panchayats, or it is going to be local centric. थिंगा एक प्रश्न जातलो कित्याक lot many times this biometric attendances can be fudged, which can be tampered around. So हितून भितर खुबश्यो गजाली आसा, but a good move that if he is going to do face recognition, biometric attendance and all, it's a very good move, because एक सदांच complaint जाल्लो आसा. Most of the panchayats have been complaining that panchayat staff has never been diligent in their attending them or not punctual at their work. Another point which is very interesting is about secretaries. And secretaries are bharpur board allo ki most of the legislators have said that secretaries have risen above the panchayat system, and they are completely acting like de facto head of the institution, completely solo. I mean, it's gone to so much an extent that secretaries have been there in one panchayat for almost 20 years. Correct. So Tinun with a reply again, Movin has been very convincing on that. He stood up and said it is because of legislators calling him up again and again saying that please take care of this person, please take care of that person. So आता त्याने सांगला सगळ्यांक की okay fine, I am ready to do that. Now we'll have to see what kind of a transfer. But I feel that every 5 years there should have been a transfer. I don't understand this logic. It should be a mandatory cycle. Mandatory cycle, where you can checkmate all these allegations of corruption or money misappropriation, and all of that could be taken care of. So why a person has to stay put in one panchayat for 20 years or 10 years? Correct. I don't see a reasoning there. But over and above, if you see that
Movin has replied to those answers in a proper Very way. effective manner. Effective manner, yeah. लोक एक कशें आहा आमच्या गोंया भितर एक आतां अशी एक वेवस्था तयार जाल्या जी एस्टाब्लिश्ड वेवस्थेक बायपास कशी करप हाजेरच काम करता. आतां काल जर मोविन बाबाचो रिप्लाय आयकलो जाल्यार म्हाका अशें दिसलें आनी खूब म्हळ्यार इंट्रस्टींग गजाली की कोण तरी ट्रान्सफर करपाक वता आनी आमी ट्रान्सफर जावपाक दिनात. कोण तरी अटेंडन्स कंपल्सरी करपाक वता आनी कोण तरी ताका विरोध करता, जावपाक दिना. कोण तरी तुगेलो गजाली ऑनलायन करपाक वता आनी दुसरी वटेच्यान एक प्रयत्न चालू जाता की हें कशें सक्सेसफूल जावचें न्ही. सो आनी हें करपी गोंयकारच हें करपी गोंयकार, हें पाड घालपी गोंयकार आनी अशी एक आमची एक विचित्र परिस्थिती तयार जाल्या. जशें पुलिसेन हेल्मेट घालना म्हणून जर धरल्यार सुद्दां आमी आमदाराक फोन मारतात, तशें तुगेले ट्रान्सफर आयल्यार सुद्दां मंत्र्याक फोन मारतात. अशी एक वेवस्था तयार जाल्या. हातूंतल्यान जाता अशें की इव्हेंच्युअली तुगेलें एडमिनिस्ट्रेशन सगळें गळसणटा आनी ताका मागीर इतली सारकी तुगेली बुराक पडटात की खंयच्यान कितें गळटा आनी लीक जाता तें कळपाक मार्ग ना. मागीर ताका तूं करप्शन म्हण, मागीर तूं ताका बॅड एडमिनिस्ट्रेशन म्हण, नाल्यार आनी कितें म्हण. आनी अशी एक विचित्र परिस्थिती आमी एडमिनिस्ट्रेशनाची करून दवरल्या जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आज मंत्री सांगता की हांव एक्शन घेतां पण मागीर फोन मारनाकात रे म्हणून. सो म्हाका तरी आयकतना अशें दिसलें की आमदारांनी सुद्दां ह्या पंचायत सेक्रेटरींचो सामको धोस्को घेतलो काय म्हणून. काल पंचायतीचें जेन्ना डिस्कशन जातालें पूण थंय एक आमी पिक्चर पयलें न्हू, आमदार थंय लोकांक त्रास जाता, लोक आमदारा कडेन वयता, आमदार ते प्रश्न विधानसभेत मांडटा. सो सेक्रेटरीचो कितें प्रॉब्लेम आहा हें ते थंय डिमांड करता. हांव विधानसभेत उलयतना दिसता की बाबा हे आपले अमके अमके पंचायतीन प्रॉब्लेम आहा, पंचायत सेक्रेटरीज अशे प्रॉब्लेम करता, पंचायतीचो स्टाफ अवेलेबल नासता. ह्यो सगळ्यो गजाली तिका मांडपाक जाय आनी त्यो तेंच्या मतदारांक दिसपाक जाय आपणे हो विशय मांडले म्हणून ते मांडटा. पण ताका माविनान एक्चुअली एक्सपोज केले आपण अशें करपाक गेलो आनी तुमी ते नांवां सुद्दां घेतली. तूं फोन करून नासल्यार ते आमदारांची नांवां घेतली, तुवें फोन करून आपल्या केन्ना तुवें फोन करून अशी नांवां घेतली की आपूण ट्रान्सफर करपाक गेलो. ट्रान्सफर म्हणजे एक एक्शन कशी जाता, ट्रान्सफर म्हणजे तो एका जाग्यार चड टायम उरलो की जसो सेट जाता पळय न्हू, तेका ट्रान्सफर केलो की काम मातशें दुसरो येयलो की त्या जाग्याचेर काम मातशें बरे तरेन जाता. सो ती ट्रान्सफर म्हत्वाची आसता. पण तीच करपाक गेलो जाल्यार जे विधानसभेत आमदार प्रश्न मांडटात तेच फाटल्यान मंत्र्याक फोन करता की आपलो तो ते पंचायत ताका हालोव नाका, तो आपलो थंय जाय आपल्याक. सो हितूंतल्यान हेका सोल्युशन येवपाक शकना. सो हितून ब्लेम कोणाक करपाचें, ब्लेम आतां जे प्रश्न काडटा आनी मागीर तो प्रश्न सुटावो जावचो न्हू म्हणून परत फोन मारता, तांकांच ब्लेम करचें पडटलें. ऑनलायन करया कोण म्हणटा आनी मागीर आडायता कोण, होच प्रश्न पडपा सारकी परिस्थिती म्हणून ह्या गोंया भितर. दुसरो विशय लौकीक आशिल्लो तो म्हळ्यार ट्रान्सपोर्टाचो. तातूंत तर मुख्यमंत्र्यान मदीं उबो रावन सांगलें की हें सेशन सोंपचे पयलीं आमी टॅक्सीचो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करता म्हणून. खूब डॅरिंग स्टेटमेंट हें. तातूंत कितें जाता तें पळोवचें पडटलें आमकां. आनी त्याच बरोबर तुगेल्यो टॅक्सीचेर डिटेलां भितर चर्चा जाली, मंत्र्यानूय सारकी डिटेलां भितर उत्तर दिलें. कितें जालें नेमकें हे मुद्दे सांग आनी मागीर ह्या मुद्द्यांचेर चर्चा करया. टॅक्स ट्रान्सपोर्ट हो मोठो डिपार्टमेंट तसो खूब आनी लोकांक तो लागता. ती बस धरून, ती रिक्षा धरून, टॅक्सी धरून सगळे गजाली खातीर लोक स्वताची पर्सनल गाडी धरून हे डिपार्टमेंट लागता. सो काल जेन्ना ट्रान्सपोर्टाचे रिप्लाय करतालो, एवरी असेंब्ली खंयची असेंब्ली जावं ती असेंब्ली इन सेशन स्टार्ट जाली की टॅक्सीवाल्यांचो मुद्दो खंयच्यान ना खंयच्यान वयर येवपाक लागता. तेंची त्या टायमाची एजिटेशनां स्टार्ट जाता. हे फावटी तशेंच जालें की त्याच टायमाचेर हो विशय येयला आनी ते फाटल्या क्वेश्चन आवराकूच हेमान म्हटलें की आमी असेंब्ली चालू आसतना सगळे स्टेक होल्डर तेंचे कोण आहा, कन्सर्न एमएलए कोण आहा, हांकां बसोवन तो विशय सोडोवपाक प्रयत्न करता. कालचे रिप्लायाक म्हणजे आमदारांचे जशे जे प्रश्न येयले ते रिप्लाय करता आसतना मंत्री ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर माविनान बरेचशे हे एश्युरन्सीस दिल्ले. तितून एक आनी तेजें आसलें की एक चीफ सेक्रेटरीचे जे थंय चीफ सेक्रेटरी शिकलो, IITन शिकलो, ते एल्युमिनी तेंचे हे आहा, थंयच्यान 500 EV बसीस फ्री गोवा गव्हर्मेंटाक दिवपाचें चल्लां म्हणून एक तेणी सांगलें. मागीर गोवा मायल्साचें तेणी सांगलें, गोवा मायल्स कसो ऑपरेट जाता, कशें एग्रिगेटर आशिल्ल्यो टॅक्सी जावपाक जाय, ब्लू टॅक्सीचेर ते उलयले. तितून गोवा मायल्स सन ज्यो गाडयो लोकांक डावन पेमेंट करून दिले आनी मागीर म्हणजे जेंकां गाडयो घेवपाक शक्य नासले ते टॅक्सीवाले जाले. अशे प्रकारे ते आतां रिक्षा आनी
टू व्हिलर म्हणजे आमचे मोटरसायकल पायलट आहा थंय इन्वेस्ट करपाक सोदता तांकां त्यो त्या पद्दतीन हेल्प करपाक सोदता त्या हेजेर मुद्द्याचेर जो बोळा जावपाक मागीर स्टार्ट जालो तो मागीर मातसो परत परत आमदार मदीं मदीं उलोवपाक लागले रिप्लाय करतात ह्या मुद्द्याचेर ओपोज करपा खातीर सगळे उलोवपाक स्टार्ट केल्ले अश्यो ट्रान्सपोर्टांतल्यो तेणी मागीर बस स्टँडाचेर येयले बस स्टँड इम्पॉर्टंट एक 4 बस स्टँड तेणी सांगले जे रिडेवलपमेंटा तेंचे रिनोवेशन करपाक घेतले म्हणून हे सगळे ट्रान्सपोर्टाचे मुद्दे आसले मागीर तेजे IPBचे मुद्दे आसले इंडस्ट्री की खुबशे जाताले की तुजे IPBचे इतले प्रपोजल पास जावन जॉब सांगले तितले जावना ही गजाल खरी की जितले IPBचेर आनी इंडस्ट्री येवया लोक पूण एक गजाल आसा की रेंट अ कार आनी रेंट अ बायकाचेर कितें जालें कारण हो एक प्रश्न सगळ्यांनी काडिल्लो हय रेंट कार आमी प्रमोद पळयता रेंट काराचो प्रॉब्लेम सगळ्यांकूच जाता कारण थंय टॅक्सीवाल्याचे कशें आसा टॅक्सीचो ड्रायव्हर आसता तो रिट्रेन आसता रिस्पॉन्सिबल आसता रेंट कार रेंट बायक हो प्रकार जे भायल्यान टुरिस्ट येयला तेजे लायसन ती गाडी गुगल मॅप चलयता दिसता म्हाका गुगल मॅप आनी तो ड्रायव्हर कसो आमकां खबर आसा ताका गोंयचे तो रस्ते ड्रायव्हर रस्तो पळयना मोबायल पळयता तो मोबायल फोन चलयता तो डिवायडरा वयल्यान काडटा आमकां व्हिडियोज पळोवपाक मेळटा तेजे प्रॉब्लेम आनी खुबशे एक्सिडेंटांनी जे गोंयान एक्सिडेंट जाता तितून खूब फावटी चडशे फावटी अशे रेंट कार रेंट बायक ह्योच गाडयो पळोवपाक चड इनवॉल्व आशिल्ल्यो दिसता तेजेर तेणी एक स्टेटमेंट केलो की आपूण जेन्नाच्यान हें घेतलां डिपार्टमेंट घेतला तेन्नाच्यान एकू नव्या रेंट कार वा रेंट बायकाक परमिशन दिल्लें ना आनी आपल्याक दिसता ते फुडें तशें कंटिन्यू म्हणजे ती तेणी लायन धरली की त्यो आनी आसपाक जायना तेजो प्रॉब्लेम आहा ते फंक्शनिंगाक प्रॉब्लेम आहा तेजो खुबसो ऑन रोड प्रॉब्लेम जाता कोणाच्या हातान गाडी आसता तो कितें ताका जमतात काय कितें गाडी तो खुबशे फावटी एक्सिडेंटान टुरिस्ट इनवॉल्व तर खंयचे नो एंट्री कळना मागीर ते गुगल मॅप वयल्यान फुडल्यान कोणाचेर टपता खुबश्यो गजाली जाता सो तेणी म्हटलें आपूण जेन्नाच्यान मिनिस्टर तेन्नाच्यान नव्या एका रेंट कार गाडयेक तेणी परमिशन अशें तेणी हेंवूय दिलें की फुडें अशें ते होल्डार उरतले अशें जयल बाब गोंय हें सद्या सारकें विरोधाभासांचें राज्य जालां इट इज फूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन्स मागीर एके वटेच्यान आमी आमची पब्लीक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जाग्यार घालनात दुसरे वटेच्यान आमी रेंट अ कार रेंट अ बायक कशी चड जाल्या ताजेर चर्चा करतात टॅक्सीचो इश्यू आमी जाग्यार घालनात आनी एप्स हाडया हाजेर आमी चर्चा करतात मागीर वी हॅव बिकम अ स्टेट फूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन्स म्हळ्यार एकूय गजाल आमची धड ना आनी आमी ओडाताण आमची चालूच आसा अशें एक विचित्र परिस्थिती तयार जाली अशी दिसना कालचे हितून प्रमोद एक दिसतालें की मोविन वॉन्ट्स एन ॲप बेस्ड टॅक्सी सिस्टम सो आनी तो आनी कांयच उलोवंक सोदिना म्हणजे लायक this is the bottom line that we need a app based taxi system and this informal तुमची ॲप जाल्यार तुमी हाडात पूण ॲप जाय this is the and then ते जस्टिफाय करपाक तेणे खूबशे नंबर सांगले फायनान्शियल इम्प्लिकेशन सांगले टॅक्स सांगले GSTचो मुद्दो हाडलो आनी ते पयलीं केल्लें तेणें बट ही इज सेईंग दॅट टोटल बिझनस ऑफ द टॅक्सी इज रनिंग ओवर 10,000 crores म्हणटा तो सो अशे खुबश्यो गजाली सांगल्यो बट द बॉटम लायन इज दॅट ही सेड दॅट some way or the other we need to formalize this in a form of an app because the world is moved far ahead we have to decide now whether we are going to stay here go forward or go back do U-turn and all of that so ata idun bidor this is a very complicated issue because the other side the traditional taxi owners they are hesitant to onboard any taxi kind of an app they are not ready to onboard the app system thanks largely to maybe lobbies on political class also which is backing them very openly so तितून भितर एक बरो असो हे की that CM stood up on the floor of the house and said that okay let's get it sorted in this assembly session before this assembly session concludes all stakeholders and even the MLAs who are backing them will come together and hope I mean that's a very positive sign and probably this could be the a very serious attempt to resolve this issue a body तो जायना म्हाका दिसना आनी तो आनी फुडें जावचो ना but Pramod by all means the government has to seriously resolve this because going ahead we'll have serious problems because थिंगा clashes बी जाता मारामार जाता violence जातले आनी खुबशे गजाली जातल्यो and eventually it will impact the business it will backfire on the law and order असले गजाली जातल्यो की if both the lobbies flare up and there is some kind of a violence there control करूंक जावचें ना देशभर गोंयचें नांव बदनाम जातलें लौकीक कशें जाणा म्हाका मरे एक गजाल दिसता म्हळ्यार हांव जॉयल सांगता ती मान्य करता की गजाल फॉर्मलायज जावपा जाय गजाली त्यो सामक्योच इनफॉर्मल आसपा जायना पूण जेन्ना खंयचो राजकारणी म्हणटा पळय न्ही फुडें पळोवया आमकां फाटीं वचपाक जाय काय फुडें वचपाक जाय
अशी जेन्ना कोणी विधान करता पळय न्ही म्हाका न्ही मातसो भंय दिसता कारण आमी सद्दां हांगा बसून चर्चा करतात की फाटलें गोंय कशें बरें आशिल्लें तें आनी हाणें हें गोंय तुगे आतां सद्या खंय हाडून दवरलां हें पळोवन आमकांच दिसता केन्ना केन्ना की तकली काडून तुगे वणटीर मारचें म्हणून आनी जेन्ना हे राजकारणी म्हणटा पळय फुडें पळोवया फाटल्यान कित्याक पळयता काय म्हणून आमी चर्चा करतना सदांच म्हणटात की फाटलें गोंय बरें आशिल्लें हें फुडें खंय उरतलें हाची गॅरंटी ना म्हणून सो अशें एक विचित्र ताका ते म्हळें की गोवा हॅज बिकम फूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन्स म्हूण आमकां फुडें वचपाक जाय पूण फाटलें बरें दिसता आनी सद्याची जी परिस्थिती आसा तातूंत कितें करचें तें कळना हावेवर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट नांवाचो जो प्रश्न आसा तो जर इफेक्टीव नासत जाल्यार हेंच जातलें न्ही आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर आमी खरेंच कितलो भर दितात कितलो सिरियसली विचार करतात आनी जे एक राज्य ज्या राज्याची लोकसंख्या 16 लाख आनी गाडयो 15 लाख म्हळ्यार फक्त काल पयर जे जाल्या पळय भुरगे तांगेली गाडयो नासतल्यो रेशिओ धरलो जाल्यार अदरवायज सगळ्यांच्या नांवार एक एक गाडी आसपा जाय हे आमगे लोकसंख्या आनी गाडयांची संख्या पळयल्यार सो विदाउट इफेक्टीव पब्लीक ट्रान्सपोर्ट हे प्रश्न सुटपाक शकतात प्रमोद ट्रान्सपोर्टाचो विशय हो म्हत्वाचो कित्याक तर तो प्रत्येक लोकांक लागता आनी ट्रान्सपोर्टाचो दोन गजाली एक पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो लोकांक दैनंदीन जिवनात म्हणजे गोंयकारांक लागता कामार वचपाक बाजार वचपाक त्यो गजाल जाल्यो आनी दुसरो आमची जी इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री आहा टुरिजम इंडस्ट्री थंय ह्यो गजाली लागता पण जेन्ना जेन्ना कोणी जेन्ना खंयच्या राजकारणाक खंयच्या गव्हर्मेंटान हो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न केला तेन्ना सरकारा भितरूच फूट आसतली सरकारा भितरूच आमदारांचे गट आसता ते असेंब्ली लेवलाचे आमदारांच्या लेवलाचेर सोडोवपाक गेल्यार तेंचे भितर गट आसता की आतां ह्याच सेशनाक आमी पळयलें की टॅक्सीवाल्यांचे आपले एक मुद्दे आहा मंत्री दुसरे वटेन फुडें पळोवया म्हणून ते ऑनलायन एप बेज वचपाक ते कंपल्शन आसपाक जाय अशें म्हणटा आमदारूय अशें म्हणटा ते आमकां मेळ्ळें की एप बेस्ड टॅक्सी आहा ती सवाय भाडें व्हरता आनी तो धंद्याची वाट लायता म्हणजे असले स्टेटमेंट की जंय लोकांक कंज्युमरांक जर कितें मातशें सवाय दिवपाक मेळटा स्टेट फूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन्स म्हणून एक वटेच्यान आमी म्हणटात गजाली म्हारग जाल्यार दुसरे वटेच्यान आमी म्हणटात सवाय दितात कशें काय म्हणून सो हो प्रॉब्लेम आहे सगळे हितून आनी सोल्युशन आतां जी मिटींग जातली म्हणटात कितें जाता तें पळोवचें पडटलें पण हितून एक बरें एमिकेबल अशें म्हणजे बरें सोल्युशन सगळ्यांचे जर स्टँड पळयलें जाल्यार खूब डिफिकल्ट आहा ह्यो गजाली सगळे सोल्युशना कडेन पावतात काय ना एक सादी गजाल आसता सादी गजाल कितें की राज्याचें धोरण जें आसता तें मतांच्या दावणेक बांदिल्लें आसपा जायना तें धोरण कितें बरोबर आनी कितें चूक हाजेर आसपा जाय जेन्ना प्रत्येक आमदार राज्याचें प्रत्येक धोरण व्हरून मताच्या दावणेक बांदता तेन्ना मागीर तें धोरण जें आसा तें चालीक लागपाचें सोडून दियात ताजो इफेक्टिवनेस सुद्दां केन्ना येना आतां तांच्यान आमी आयच्या मुद्द्याचेर या जोयल बाब तो म्हळ्यार सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो मुद्दो गरमागरम चर्चा जाली सामके आक्रमक विश्वजीत राणे आक्रमक युरी आलेमांव आक्रमक विजय सरदेसाय पण लास्टाक त्या प्रश्नाची जेन्ना सगळ्यो जाप सोंपल्यो तेन्ना बस्त विजयान म्हळें की हें खंयचे कडेन कांय ना म्हणून तुका अशें दिसलें Yes, Pramod, the issue is very serious. You know, issue serious कित्याक आनी आतांच न्हू पयलीं असेंब्लीन आयिल्लो तो कित्याक the South Goa District Hospital, such a nice hospital. Yeah. But you know, these kind of emergency services are not available there. Like tomorrow, cardiac ना थिंगा आनीक खुबश्यो गजाली specialization ना थिंगा. So what happens is a person from maybe Speaker's constituency of Kankona, थिंगच्यान तर आयलो आनी hoping that he'll get some relief at South Goa District Hospital, which is a few kilometers away. थिंगच्यान ताका कळ्ळें की थिंगा कांयच जावचें ना तुजें आनी थिंगासून पडटून तूं GMC व्हर म्हणून मागीर तेजो हाल जातले कशें बरोबर so you know the argument there is very true. I mean it's very real and it's a serious requirement there where people have to get those services. आता युरी म्हणटालो की थिंगा येता कार्डियक स्पेशलिस्ट only once in a week. Correct. Or specialists come only once in a week. Probably there are some reasons why they are not been regularized or may not been formalized there as a full-fledged service there. Maybe there is financial implication, maybe there are not enough doctors to this thing, but that's a health minister's call. He'll have to take a call on there and maybe as soon as possible do justice to South Goa people. But very interesting if you said that in all this kind of demand which was put in across, you know, during question hour, everybody raised this issue. Health minister sneaked out quietly without giving any assurance. And that was
I don't know how he managed to do that, but somehow he did that. Yeah. Somehow he stalled it very well. एक गज आसता की 500 कोटीची जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी उबी करतात आनी तातूंत भितर इतली सगळ्यो म्हत्वाच्यो सुविधा ना म्हणटात ते म्हळ्यार लोक एक नवीन गाडी घेवप आनी ताका टायरच नात असली परिस्थिती. गाडी आहा पण टायर ना, टायर आसल्यार स्टेरींग ना. सो लास्टाक प्रश्न पडटा की तुवें नवी गाडी घेतल्या बरें आहा, ती चलोवप कशी काय म्हणून. अशीच परिस्थिती जाल्याशी दिसून तुका सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची. सारखे आता सावथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक्चुअली सगळीच डिस्ट्रिक्ट जी सब डिस्ट्रिक्ट बी हॉस्पिटल आहा तेंचे अशेच रेफरल्स म्हणटा जे पेशंटाक फुडें दुखळे. हांगासर जर मंत्री स्वता सांगता की 70% केसीस हांगा ट्रीट जाता म्हणजे ते बारीक बारीक आसतले, पण मेजर जावपाक जाय ते 25% फुडें GMCन धाडचे पडटा. तितून दिगंबर सारके मनशान मेन्शन केलें एटलिस्ट कार्डियोलॉजी, युरोलॉजी हे सारके गजाली नित्याच्यो लागता त्यो दवरा म्हणून. मागीर आतां ह्या हितून 2 विशय येयले. आतां हॉस्पिटल येते मोठे बांदलां, टोटल इन्वेस्टमेंटूच म्हणटा सगळ्यो गजाली केल्या आतां 500 कोटी सुमार केला. सो इतले इन्वेस्टमेंट केला जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येवपाक जाय मेजर त्यो ते आसपाक जाय आसले आतां पर्यंत. सो सरकार कित्याक करूंक पावना हेजोय एक प्रश्न आहा. तितून एक हें येता की मुद्दो येता की ते प्रायवेट हेका दिवन कॉलेज मेडिकल कॉलेज करपाचें. तितून CMाचे रिप्लाय विजयान वाचून दाखयलें की निती आयोगाचे मॉडेल डिझायन केला. तितून प्रायवेट हॉस्पिटल तांकां कुशीकची 10,000 स्क्वेअर मिटर जी-सुडाची जागो आहा तो दितले. मागीर हे डिमांडाचेर ओपोजिशन वेलान सुद्दां देंवलें की आमकां ते प्रायवेटायज केल्ले नाका म्हणून. जेन्ना मंत्र्याचो रिप्लाय करपाचो वेळ मंत्र्यान कशें केलें की मंत्री एके वटेन सांगता की प्रपोजल आहा तेजेर पण डिस्कशन जावना. दोग जाणांक 2 वेगळी उत्तरां गेल्या. मागीर प्रश्न विचारले तशे एके कडेन प्रपोजल आसा तेजेर हय म्हटलं आनी अंडर कन्सिडरेशन थंय तेणी ना म्हटला. ह्यो गजाली आनी मंत्र्यान सांगता आसतना मंत्री दोनूय बाजू उलयतालो आयज. तो म्हणटा 500 कोटीचो इन्वेस्टमेंट करता, 500 कोटीचे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदतले आनी काडून प्रायवेटाक दितले काय आपूण दिवंक शकना म्हणटा तो. फुडल्या उत्तराक सांगता तो की तेजे एक प्रायवेट कॉलेज करपाचे प्रपोजल आपूण तेजे अजून निर्णय घेतलेलो. म्हणजे दोनूय गजाली हांगासर मंत्री उलयतना दिसलो. ताका मागीर विजयान याद करून दिली की जेन्ना स्वता गव्हर्मेंट इन्वेस्ट करता आनी ते काडून अशे प्रायवेटाक दिता तितून तुमच्यो सेंट्रल विजिलन्स कमिशनाच्यो गायडलायन्स वायलेट जावचे ना म्हणून तशें जाल्यार तुमी मंत्री भितर पडटले म्हणून. तेन्ना विश्वजितानूय ते सांगलें की आपूण केन्ना त्यो गायडलायन्स वायलेट जावपाक दिवचो ना, ते वायलेट जाले जाल्यार भितर वचपाक हें कन्फर्म आहा म्हणून. पण हे सगळे इतले वगत 2 क्वेश्चन ते लास्ट 18 तारखेक पोस्टपोन जावन आयज दोनी येयले. दोनी क्वेश्चन सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे ते डिस्कशन सगळे जाले उपरांत लास्ट निष्कर्श काय ना. विश्वजितान दोनी बाजू आपल्यो कश्यो सांगून दाखयल्यो. आपल्याक दिवपाचें ना हेंवूय तेणी इंटेंशन दाखयलें आनी दिवपाचें चालू आहा. विश्वजीत राणे इज अ गुड पार्लमेंटरियन. ही इज क्वायट केपेबल ऑफ आर्ग्युईंग फॉर एंड अगेन्स्ट ऑन द सेम इशू. ते ताणें आज तुगेले बरे भशेन दाखोवन दिलें. हांव इतल्याचेर थांबता. हांवें गाडयेचें उदाहरण दिल्लें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला विशीं उलयतना. नवीन गाडी घेतल्या पण टायरच ना, टायर आसल्यार स्टेरींग ना आनी हे स्टेरींग ना म्हणटकीर आमकां सरकार सांगता की अरे गाडी घेतल्या पण ती चलना मरे, चल बसीन वच जाल्यार टायमार बस ना. आनी टायमार बस ना म्हणटकीर जर आमी चिंतले की टॅक्सीन वतले ती आमकां परवडना. इतली ही परिस्थिती. आनी रेंट अ कार घेवन गोंयाक जर भोंवचें पडलें आमकां गोंयकाराक जाल्यार आमी कट्टेक नाक बुडोवन जीव दिवपाचो. सो अशें करप कितें अशी सद्या गोंयकाराची परिस्थिती आहा. हें फक्त ह्या डिपार्टमेंटाचें आनी आज आमी डिस्कस केल्या विशयांचेच न्ही. म्हाका दिसता दिसपट्ट्या सगळ्या विशयां भितर आमकां आज हीच हळू जाणीव जावपाक लागल्या. ती जाणीव ह्या चर्चेंतल्यान खंय तरी विधानसभेंतली चर्चांतल्यान खंय तरी कमी जातली इतलेंच अपेक्षा दवरता आनी थांबता. लौकीक बाब, जयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.